Seto wate muche navi mata Anh hao tanche mot kata sarasa Chekai muche navi tumi mata Temba patao tumka mago darta Eka mona neka kalsa Tuche navi somya ami aila Baboniche moga meri Jesu tu so madu sangat bokta Eka mona neka kalsa Tuche navi somya ami aila Baboniche moga meri Jesu tu so madu sangat bokta मोगळ भाऊ बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान आम्ही सुरू करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आज आमचो पाप साहेब रोमान धांवन सगळ्या संवसाराक उलो दिता वो दीस मागण्यान आनी प्राजितान करसूंक आमी हें करता ही एक कोरोना पिडा ह्या संवसारान धांवन पयस वेचाक आनी प्रत्येक जावन आमी मागचे आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर तांची जबाबदारी तांणी सारकी समजून घेवन आमकां जाय जाल्ल्यो सवलत्यो तांणी वदकसून दिवच्याक आनी तशेंच आमचे खातीर वावुरच्या सोर दक्तरां खातीर आनी नर्सां खातीर आनी विविध तरांनी आदार दिवच्या स्वयंसेवकां खातीर तांकां देव बळ भलायकी आनी धैर्य दिवं दी म्हणून आमी मागया हो दीस आमी फळादीक तरान करसूंक प्रयत्न करया खंडीत जावन आमी देवाचेर पातयेल्यार देव आमकां खंडीत सोडून घालिना आमकां ती भलायकी संवसारांत फाटी दिव तो खंडीत जावन दितलो ह्या बरवशान आमचे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक तयार जावया आमची पातकां देवा मुखार वळखून घेवन हांव पातकी सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बगेवन सदांच मुखार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka Sumia kakluka प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कनवळ्यान दीस घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सस्ताचें दाय जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना आमेन
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबासा सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक, बाराबासाक नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी फाटयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेवनय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केला आनी तुमची मनां घुसपडायल्यात म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोवन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचें म्हूण आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आशिल्ले मनीस. आमी तुमकां फाटयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपीनिशी घाल्ली 3 नियमां तोंडा उतरांत तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आशिल्लें वा गोमटी चिरडून मारलेल्यांचें मासी खायनाये आनी व्यभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संतीथावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्या बावार्थ्यांची जमात आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वरणुच्याक तयार जाला. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विण्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयतां. सर्वेस्पराक जय जय. पद जा मुखार सर्वेस्परा, हांव तुका वाखणतलो. राष्ट्रामदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबा तितलो उंच तुजो मोग, कुपां पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा उठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांकूं तुजी महिमा. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केला. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सावे आसो. जो आमप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुका फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकर आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा जावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय. उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें
म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां तो दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमी जायते उलयता जायते आयकता आनी तशेंच व्हिडिओ क्लिपाचेर आमी पळयता कशे आमचे इम्यून सिस्टम आमची भितरली सकत आमी मांडून हाडची आनी ह्या कोरोना व्हायरसा जावन ह्या पिडे जावन आमी पयस सरचें गे म्हणून आयच्या वांजेलांत जेजूस आमकां आनी एक संगत कळीत करता एक टीप तो आमकां दिता कशें ह्या कोरोना व्हायरसा वयर आमी झूज मांडयेत कशें आमचे थंय एक सकत इम्यून सिस्टम आमी बांदून हाडयेत गे म्हूण तें जावन आसा मोगा वरवीं आयच्या वांजेलांत आमी मोगा विशयंत आयकलें आनी खंयच्या तरेचो तो मोग विविध तरेचे मोग आसात प्रत्येक जावन 3 तरेचे मोग आसात एक पयलो मोग जावन आसा सेल्फिश लव स्वार्थी मोग हांव एकलोसो मोग करता कित्याक तें या तो म्हाका पसंद जाता ताचे तें सोबाय आसा ताचे तें आकर्शण आसा म्हाका संतोश दिता म्हाका दादोसकाय दिता त्या खातीर हांव तसो मोग करता पूण जर तर तें आकर्शण तो संतोश म्हाका मेळना त्या मोगान हांव आमी पयस सरता ही आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां पळोवंक मेळटा थोड्याच तेंपान थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सांनी खाजरी जोडे एकामेकाक वेगळासार जावन आदेस मागोन स्वात तांच्याच एकसुऱ्या जिविताक फाटीं सरचें तें तो जावन आसा पयलो मोग आनी दुसरो मोग जावन आसा आदायाचो मोग लव फॉर सम इंट्रस्ट प्रॉफीट असलो मोग म्हळ्यार हांव एका मनशाचो मोग करता कित्याक ताचे जावन म्हाका एक आदाय आसा म्हाका बरेंपण मेळटा त्या खातीर एक उदाहरण जावन थोडेच वर्सां आदीं इंग्लंडांत एक 92 वर्सांचो मनीस एका 37 वर्सांच्या चेडवा कडेन काजार जाता आनीक त्या चेडवा कडेन एका जर्नलिस्टान इंटरव्यू केलें आनी विचारलें कित्याक तूं त्या म्हाताऱ्या कडेन काजार जाताय ते म्हणाले ह्या म्हाताऱ्या कडेन मस्त पयशे आसात ताचे थंय ग्रेस काय आसा हांव ताच्या कडेन काजार जाता आनी थोड्याच वर्सान 2-3 वर्सांनी हांव पातयेता खंडीत जावन तो मरता ताची पिडा आनी ताची भलायकी बरी ना देखून तो खंडीत जावन मरता ताचे उपरांत ताचे आस्त ताचे बोदीक ताचे पयशे पुरो म्हजे जातात ताच्या उपरांत म्हाका पसंद जावनच्या एका चेड्या कडेन हांव काजार जावन म्हजें जिवीत मुंदासून व्हरता म्हणून तो जावन आसा स्वार्थी मोग या आदायाचो मोग आनी तिसरो मोग जावन आसा निस्वार्थी मोग वो सोम्यान आमकां शिकोवचो ह्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत एक इम्यून सिस्टम आमी बांदून हाडूंक शकता सगळो पवित्र पुस्तकाच मोगा विशयंत आमकां शिकोवन दिता पोरन्यासल्यांत आमी पळयता लेवीत शास्त्रांत 19 अध्याय 18 वोळ थंयसर आमी वाचता लव युअर नेबर एज युअर सेल्फ कशें तुजो मोग करताय गे तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर पूण हो मोग एक संपूर्ण मोग न्हय कित्याक जायते बटी एक मनीस आपणाचोच मोग बऱ्या तरान करिना एक पियोनाचो मनीस या एक मनीस खंयच्या वायट सवयेक ड्रग्स या दुसऱ्या वायट करण्याक तो पात्र जाल्लो तो आपणाचो मोग करता म्हणून सांगूंक जायना असलो मोग संपूर्ण न्हय देखून जेजून आयच्या वांजेलांत सांगचें जावन आसा कसो हांवें तुमचो मोग केलो गे
तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. ताणें कितें केलें, ताच्या मोगांत 3 संगती आटापून आसात. अनकंडिशनल लव, कसलेंच कंडिशन नासतना ताणें मोग केलो, आनी फॉरगिवींग लव आनी सॅक्रिफायसींग लव, ह्यो 3 संगती तातूंत आटापून आसूं जाय. आनी आमी ताच्याच जिवितांत सबार गडितांनी, ताच्या जिविताच्या गडितांनी आमी पळयता. मात्र न्ही, निमाणे जेवणार जावन कुर्सार उमकडो नासतना म्हणसर आमकां 2-3 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें, निमाणे जेवणाचेर तो बसून आसतना ताका कळीत आसलें ताका कोण ताका नेगार करता, सांपेद्रू, ताका कोण विकृत करता, जुदास, तांकां कळीत आसुनी तांकां तो सांगाता बसून जेवता. आनी ताचे कश्ट कितें ताका घडटा गे म्हणून तो सांगता. मात्र न्ही, उपरांत सगळ्यांचे तांचेय तो पांय धुता आनी तांकां सांगता, कितें हांवें तुमकां केलें गे तशें एकामेकाचे तुमी पांय धुयजय. आनी निमाणे कुस्सा तो उमकाडो नासतना थंय जावन तो बापा लागीं मागता, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते नेनांत कितें तांणी केलां गे म्हणून. बापा कडेन ताणें मागचें जावन आसा बोक्सांनी. देखून हे 3 शेगून आमचे थंय आसा करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. अनकंडिशनल लव, फॉरगिवींग लव आनी सॅक्रिफायसींग लव. सांत पावलो कोरिंथकरांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत 4 जावन 10 वळ तांतूं 15 बऱ्या आनी खऱ्या मोगाचे शेगून तो आमकां जियोंक उलो दिता. हे जावन आसात मोग जावन आसा सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, मोग आपलीच बाडाय उलयना, मोग हंकारान बरोना, मोर्यादेविने चलना, स्वंत आदाय सोदिना, मोग रागार जायना, मोग अपकार मनांत दवरिना, मोग अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिकुल्लें पळोवन संतोष पावता, मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमंता, सगळें बरवसता आनी मोग सगळें सांबाळून व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलो मोग आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन ह्या मोगा वरी देवाचो मोग आमच्या काळजांत वळटलो, मोगाचे मनीस आमी जातले. आनी ह्या संदर्भार देवाची कृपा धराळ बापान आमच्या जिवितांत वळटली. कसलीच पिडा, कसलेच कश्ट अनवर आयल्यार आमकां देवाची सकत आमचे थंय आसून आमी जिखतले. तसो जेजू आमकां सतरांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून मागया. आमेन. Hundo dakasoro arpita vi bapa untya vaina sangi bapa samarpita amka suka ge bapa kani kamchi मोगान तुका आसबेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आसबेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदेदरा देव बापाक मानता तसलें जामन मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस दवा सरस्पोर मानून घेऊ.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिताव आनी जेजूचे आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेताव. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचें जिवीत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वासोया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूख आनी आमी तुका वखणूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम कालार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमचे पाचकांची बाली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मरलेलो आनीक तो मरोना, पूण सस्नाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येताच ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरे जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सस्ने कराराचें हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sugod pogotoya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu जीवन झाला. हो बावडता सगुण आम्ही परगडता. जेजू नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर.
फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीक मुखामळो पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन दोन भुतांनी सवकाळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्मी. त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स पदवीदार बापा स वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यान आतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदारक कृतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. माय मगचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जिवनाक आपयल्ले आमी सुमेस्त बागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. ना
तुझे ग्राणे तुझ्या पायातय म्हाका लिपय वेगळो हांवें सरूंक केदें सोडनाका दुश्टा पासांतलो म्हाका राखून व्हर मोराच्या ओंता म्हाका आपय तुझे सरशी येव म्हाका फरमाई भक्ता सांगाता तुका बणुच्या प्रार्थुया कनवळ्या बापा सगळ्यांच्या देण्यानी तुवें आमकां बरलाय आमच्या आदल्या पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. सपदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार खालसा येशूच्या पातक्या बुसवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मोकळ पुत्रा सोवे आशीर्वादी आमकां Bagin Kristaची कडवेनवरून आमची दुआ आमच्या दुस्मंतलेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.